कॉपरेटिव्ह वीक जो आसा 14 ते 20 पयले म्हळ्यार पयले प्रोग्राम जो आसा तो प्रोग्राम 14 तारखेचो प्रोग्राम आसा तो आमच्या संघाच्या प्रिमायजीस जे आसा हांगा भायर आमी हांगसर करतले। मागीर तेज नंतर जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा महादेव सेल्फ हेल्प ग्रूप साकोर्डे म्हणजे सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी ते जातलो। मागीर मंडे जो आसा तो नवोदीत वेलिंग प्रियोर सोसायटी जी आसा विके सोसायटी थंय जातलो म्हणजे आमच्या हितून वेलगां। मागीर तेज नंतर गोवा पोर्ट एंड डॉक लेबर जी सोसायटी आसा सॅलरी अर्नर्स ही सॅलरी अर्नर्स ते रवींद्र भवन जे वास्को आसा थंय जातलो हो प्रोग्राम तेंचो। आनी तेजे नंतर जो आसा बिचोली मर्चंट्स जी सोसायटी आसा बिचोले हांगा जातलो। ताजे नंतर बार्देश बाजार म्हापसा थंय जातलो। आनी लास्ट कंक्लुडींग फंक्शन जें आसा म्हणजे त्या दिसा एवॉर्ड बी दिवपाचें आसा तें फंक्शन परवरी आझाद भवन जें आसा थंय जातलें। आनी तुमकां खबर आसतली की पयलो आमी सांजवेळा प्रोग्राम करतालो हो, पूण इफीक लागून आमी पोरुंच्यान हो प्रोग्राम आमी सकाळचो करता 11 केल्लो आसा। 11 ते हे एवॉर्ड दिल्ले गेले वयतले। सहकार संघ आमी पयलून प्रत्येक कडेन गॅस्ट सगळे आमी हे करताले, पूण फाटले 2 वर्सां विचार मंथन करून सगळे सहकारांतले जे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या मता प्रमाणे की संघान फक्त आमकां दीस दिवपाचो आमी तो सेलिब्रेट करता तो तेंची पद्दती प्रमाणे तेणी सेलिब्रेट करपाचो असो 2 वर्सां पासून हो विचार जो चालू आशिल्लो तो विचार आमी ह्या वर्साच्यान अंमलांत हाडलेलो आसा।